रस्ते जर अशा परिस्थिती जाल्यार लोकांनी भायलो हाचेर सायन करचे पडटले। आमची एकूच रिक्वेस्ट आसा लोकांकडे, तुमकां जर तुमचे पडला, तुमच्या भुरग्यांचे पडला, तुमच्या गाडयांचे पडला, तुमच्या गाडी घोड्यांचे पडले जाल्यार हाचेर सायन करात, लोकांक जागे करचे पडटले आणि ते आमी ह्या जागृताय ह्या कॅम्पेनांतल्यान करता की हॅव यू चेक द अमाउंट ऑफ बिटुमेन दॅट इज गोईंग इन द रोड कॉन्ट्रॅक्टर्स टार दॅट इज बींग ब्रॉट इन। कारण 2 महिन्यांनी रस्ते व्हावून वचना। आम्ही अशा जाग्यांचेर इतले बरे रस्ते पळयले ज्या जाग्यार खूप पावस पडटा, गोंयच्या पेक्षा चड पावस पडटा। पावसान रस्ते गेले व्हावून गेले म्हणपाक जाल्यार दर 2 महिन्यांनी नवे रस्ते करपाचे। ही जर परिस्थिती जर गोंयचेर हाडल्या जाल्यार कारण करप्शन। हाऊ विल दॅट कॉन्ट्रॅक्टर पे 40% अँड मेक मनी अँड मेक गुड रोड्स? 40%ार पावले सगळे परिस्थिती। आज रस्त्याच्या कमिशनाची परिस्थिती 40% सरकार हो सरकार 40% सगळ्या बाबतीत, नॉट जस्ट PWD, एव्हरीथिंग 40% कमिशन। दिस इज अ सरकार ऑफ कमिशन। भारतीय कमिशन पार्टी जाल्या ती सगळे मंत्री घेता म्हणून आज सरकारान ही आज गोंयकारांचेर परिस्थिती हाडल्या। ना जाल्यार 1400 पणजेचेच मेजून दाखोवया आमी आनी जाय जाल्यार तुका हांव म्हजे बरोबर व्हरता। आतांच्या आमचो हांव पयर हांवें सगळ्या आमदारांक आपयल्ले की म्हापशा आमचे बरोबर एकदा बायकार म्हणून कोण येवना।